काँग्रेस पुढारी राहुल गांधी हांका 2018च्या मानहानी प्रकरणात जामीन मेळ्ळा। केंद्रीय नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मू काश्मीरांत 209 मुखेल उदरगतीच्या प्रकल्पाचे केले उक्तावण आनी बसयले बुन्यादी फातर 3200 कोटी रुपया गुंतवणूक प्रकल्पाचे जाले उक्तावण। चोवीस आणि 25 फेब्रुवारीक अस्तंत बंगालाची फॅक्ट फायंडींग समिती संदेशखालीचो दौरो करतली। भाजपाचे फुडारी सुदेंदू अधिकारी हांका उच्च न्यायालयाची संदेशखाली वचपाक मान्यताय। गोंय सरकार संवसारीक बँके वांगडा भागीदारी करून ब्लेंडेड फायनान्स सुविधा गोंयांत करतले स्थापन। उपराष्ट्र पावण्यार पयलेच खेपे हवामानाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ली बहुक्षेत्रीय सुविधा थारतली। गोंय विद्यापीठात प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान म्हळ्यार पीएम उषा येवजणेक सुरवात। ह्या येवजणे अंतर्गत 100 कोटी निधीक मेळ्ळ्या मान्यताय। महाराष्ट्र सरकारान आयज मराठा आरक्षण विधेयक केले संमत। मराठा समाजाक नोकरी आणि शिक्षणात 10% आरक्षणाक मेळ्ळी मान्यताय। पळया खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मू काश्मीरांत 209 मुखेल उदरगतीच्या प्रकल्पाचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयले। 3200 कोटी रुपया गुंतवणूक आशिल्ल्या प्रकल्पाचे हे उक्तावण जम्मू काश्मीरांतल्या एमए स्टेडियमाचेर एका कार्यावळीत जालें। ह्या वेळार ताणें रामबाण जिल्ह्यांतल्या सांगलदान ते बारामुल्ला मजगती धांवपी रेल्वेक बावटो हुबोवन सुरवात केली। तशेंच सांबा जिल्ह्यांतल्या विजयपूर हांगा एम्स इस्पितळ प्रकल्प, चेनाब न्हंयचेर सगळ्यांत उंचायेचेर आशिल्लो रेल्वे पूल, देविका कायाकल्प प्रकल्प, शहापूर कंदी प्रकल्प, आयएम जम्मू वेगवेगळे मुखेल रस्ते अशा कितल्याशाच प्रकल्पाचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जम्मू काश्मीर सरकारान तरणाट्यांक रोजगार नेमणूक पत्रां लेगीत भेटयली। ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मू काश्मीर वाठाराक वंशवादी राजकारणांतल्यान मुक्तताय मेळटा हाचेर खोस उक्तायली। कलम 370 रद्द जाल्ल्यान जम्मू काश्मीर आतां उदरगतीच्या वटेन मुखार वता अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। 24 आणि 25 फेब्रुवारीक अस्तंत बंगालाची फॅक्ट फायंडींग समिती संदेशखालीचो दौरो करतली। ह्या समितीन आदले न्यायाधीश तशेंच ब्युरोक्रेट, ज्येष्ठ पत्रकार, आदवोगाद, मानव अधिकार कार्यकर्त्यांचो आस्पाव आसा। संदेशखालीच्या परिस्थितीचो नियाळ ती समिती घेतली आणि ते उपरांत ही समिती तरेकवार संविधानीक संस्थांक आपलो अहवाल सादर करतली।
भाजपाचे फुडारी सुवेंदू अधिकारी आणि पार्टीच्या हेर कांय फुडारी संदेश खाली पावले. कोलकाता उच्च न्यायालयान सोमारा सुवेंदू अधिकारी हांकां संदेश खाली वचपाक मान्यताय दिल्ली. सुवेंदू अधिकारी आनी सिलिगुरीचे आमदार शंकर घोष हांकां कोलकाता उच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्ली. हाचे पयलीं संघर्शांत घुस्पल्ल्या संदेश खाली वाठाराक भेट दिवपाक गेल्ले भाजपाचे फुडारी सुवेंदू अधिकारी हांकां अस्तंत बंगालाच्या पुलिसांनी आडायल्ले. उपरांत कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण तांकां संदेश खाली वाठारांत भेट दिवपाची अनुमती मेळ्ळी. सीनियर आईपीएस चैलेंजिंग कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ. 11:10 बजे 12:10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाई कोर्ट जाऊंगा. आयज नवी दिल्लींत इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी म्हळ्यार इग्नूचो 37वो पदवीदान सुवाळो आयोजीत जालो. ह्या वेळार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी वांटो घेतिल्लो. पदवीधारकांक संबोधीत करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी तरणाट्यांक संकुचीत वृत्ती सोडून सगळ्या तरांच्या संधीचो लाव घेवचो असो उलो तांणी मारलो. Governance, once shrouded in shadows, now embraces transparency and accountability. Corruption, once bane of the system, has now yielded to rule of law. Friends, on economic front, our story is one of remarkable dynamism. Negotiating difficult terrain and tough challenges, we have traversed from being a fragile 5 global economy, a burden to the globe, to the glorious status of being the 5th largest global economy. Your ambitions can now be firmly set as we are on move to the 3rd position in global economy in 2 years or so. इतले मजगतीं गोंयांत आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फार्मागुडेर 5000 चौखण मीटर जागो इग्नूचें स्थायी संकूल बांदपाक राखून दवरतले अशें जाहीर केलें. ते आयज इंटरनॅशनल सेंटर दोनापावला आयोजीत इग्नूच्या 37व्या पदवीदान सुवाळ्यांत उलयताले. ह्या वेळार उलयतना तांणी इग्नू विद्यापिठा अंतर्गत सगळ्यांत चड कुशळटायेचेर आदारीत अभ्यासक्रम राबयतात हाचेर खोस उक्तायली. ह्या कार्यावळी वेळार 1363 पदव्यो आनी डिप्लोमा वितरीत केले. माझ्याकडे एकच खंत वक्तयल्ली की आम्ही एका ल्हानशा ऑफिसार म्हणजे रेंटल बिल्डिंगेन असल्या कारणान आमचो सेटअप लोकांक दिसना. कारण गोवा युनिव्हर्सिटीचो कॅम्पस अवाढव्य आसा आणि इन फ्युचर द प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येतले त्यांचोय कॅम्पस बिग आसतलो. मागीर इग्नू म्हणजे कितें हे कोणी पयला अरे कितें ते बारीकशा रूमान आहा मरे ती डिग्री हय थोड्या जाणांक प्रश्न पडटलो पण हय काय ना येतलो. So that he has requested me for the 4000 square meter of land, but I have given them the 5000 square meter of the land. जरी मागल्याच्या नंतर त्यांना कबूल केलं. नंतर म्हणला we are ready to sign the agreement and in the best campus they can establish as early as possible. म्हटलं त्याप्रमाणे फर्मागुडी which is our prime location wherever are the different engineering colleges available. गोयचे गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज आणि बाकीचं म्हणजे IIT NIT ज्या जाग्यार आशिल्ली त्याच जाग्यार आम्ही तुमकां कॅम्पस दिला. म्हाका दिसता जाता तितके बेगीन डायरेक्टर मॅडम आणि रिजनल डायरेक्टर सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन जर त्यांच्यानी आपलो कॅम्पस एस्टाब्लिश केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा केंद्र सरकाराची 10 वर्सां गरीब कल्याणा खातीर आनी तांच्या उदरगती खातीर ओंपल्या अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज राजस्थानांतल्या उदयपुरांत भाजपा कार्यकर्त्या परिशदेंत मार्गदर्शन करतना सांगलें. अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए. फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी. भाइयों और बहनों, हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर बताओ, सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? सब सीटों पर कमल विजयी होगा? 400 पार करेंगे क्या? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे क्या? भाई और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा
इसका अर्जुन भी आप हो और इसके कृष्ण भी आप हो। आप ही कोई विजय यात्रा को आगे बढ़ाना है। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसर. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिमान स्थापित करने के लिए हर राज्य से लोक संगीतकार आएगा, अपने लोक संगीत से अपने राज्य को जिताएगा। ऐसा शो होता नहीं है यहाँ, जो पुराना है जो नया हो के आ रहा है। जब म्यूजिक आता है ना, न कोई एज है, न कोई ड्रेस है, न कुछ है, सिर्फ हम सब भारतीय हैं। और ये मेरा भारत है असली, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। भारत का अमृत कलश 24 फरवरी से हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसा उपरांत आमगे येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांकां 2018च्या मानहानी प्रकरणात जामीन मेळ्ळा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचेर विवादीत विधान केल्ले खातीर तांकां समन्स जारी केल्ले. राहुल गांधी हांणी आयज सुलतानपूर कोर्टांत आत्मसमर्पण केल्ल्याचे संतोष पांडे हांणी सांगले. उत्तर प्रदेशाच्या सुलतानपूर कोर्टांत तांकां हो जामीन मंजूर केला. राहुल गांधी जी ने स्वयं को सरेंडर किया और माननीय न्यायालय ने उनको करीब आधे घंटे पौन घंटे कस्टडी में लेने के बाद उनकी जमानत अर्जी पेश हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत मंजूर हुई है। राहुल गांधी जी के अधिवक्ता ने कहा कि हम निर्दोष हैं और इस तरह से हमने कुछ भी नहीं कहा है। हमने उस पर अपोज किया, अपना विरोध जताया और चूंकि जमानती अपराध है, धारा 500 आईपीसी बिलेबल ऑफेंस है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर हुई है। आगे की डेट अभी नहीं आई है, आगे की डेट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी 2050 मेरेन सगळ्या वाठारांत 100% नाविनीकरणीय उर्जेचो वापर जावचो हो सरकाराचो हेत आसतलो अशें सांगलें. गोंयांत आयोजीत जाल्ल्या सिडबीच्या ई4ई कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या कार्यावळी अंतर्गत 100 परस चड मध्यम आनी सूक्ष्म वेवसाय संघटनांनी वांटो घेतिल्लो. पर्यावरणाक फावो अशा उद्देगांची निर्मिती गोंयांत जावची हाचेर ह्या कार्यावळीचो हेत आशिल्लो. E4E ही स्कीम लॉन्च करपाक आनी म्हाका खूब आनंद जाता, कारण गोंयांत रूफटॉप सोलर आनी बाकीचे कडेन ग्रीन एनर्जी करपाक खूब चान्स आसा. स्पेशली उदक चड आशिल्ल्या कारणान नदीचें उदक घेवन वीथ ग्रेविटी ऑल्सो आमी पावर ग्रीन एनर्जी तयार करूंक शकता. आनी अशा हातूंत मेन इम्पॉर्टंट कितें तर फायनान्स. हे फायनान्स इजिली कशें अवेलेबल जातलें आनी तें कशें करूं शकता. आनी E4E स्कीम आसा ताच्या माध्यमांतल्यान हें सगळें कशें आमकां मेळूं शकता हाचे बद्दल डिस्कशन जाता आनी तातूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी फुडें गोवा गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान जातल्यो त्या बद्दल तुमाना. आनी गोवा वील बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू परफॉर्म दीस.
गोंय सरकारान संवसारीक बँके कडेन ब्लँडेड फायनान्स फॅसिलिटी स्थापन करपा खातीर भागीदारी केल्या. ह्या सुविधे वरवीं उपराष्ट्रीय पावंड्यार ही पयलीच हवामान केंद्रीत बहुक्षेत्रीय सुविधा आसतली, जी गोंयाक कमी कार्बन आनी हवामानाक फावो ती गुंतवणूक चालीक लावपा खातीर सवलतीचो अर्थीक पालव तयार करपाच्या दिकेन मजत करतली. ही परिशद 19 ते 21 फेब्रुवारी मजगतीं पणजेंत चालू आसा. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अर्थवेवस्था आनी पर्यावरण हांचे मदीं समतोल दवरपाचे दिकेन सरकार वावर करता. तशेंच पर्यावरण यंत्रणेची भलायकी आनी लोकांची उदरगत हाचेरय वावर चालू आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Resilient Greener Goa. Our recent meeting at the Niti Aayog was very fruitful and encouraging. We aspire to lead the country with the initiatives in the climate change sector. Initiatives already by our climate change cell has set up through the support of the central government. DST under the NKM KCC is housed at the Goa State Biodiversity Board under the Department of Environment. This cell is laying a strong foundation for future. I appreciate the World Bank team and for its technical and financial support and for choosing the Goa to be designed to set up the new blended finance facilities and which is first of its kind in the country. This is well empower us to lead the pioneer the climate focus initiatives in the state. संवसारीक बँकेचे क्लायमेट चेंज ग्लोबल प्रॅक्टीस विभागाच्यो ग्लोबल डायरेक्टर जेनिफर सारा हांणी गोंयच्या लोकां खातीर आनी पर्यावरणाक समतोल राखपा खातीर हवामानाक फायद्याक थारपी गुंतवणूक चालीक लावपाचेर काम करतात अशें सांगलें. Even as we look to the future, we must acknowledge that climate impacts are already being felt across the world, in India, in Goa, everywhere, in communities. In fact, more than 80% of Indians live in districts that are at risk of climate-induced disasters. Local communities in India and in other parts of the world have the greatest vulnerability to rising temperatures, changing rainfall patterns, declining groundwater levels, intense monsoons, and sea level rise. At the World Bank, as we support globally climate and development action, here in India, we are working both at the national and state government level to respond to climate change in a variety of ways. This includes our support to the expansion of solar power and development of green hydrogen. गोंय विद्यापीठाची प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान म्हळ्यार PM उषा येवजणे अंतर्गत बहुविद्या शिक्षण आनी संशोधन विद्यापीठ म्हूण पुनर्रचणूक करपा दिकेन भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयाक प्रस्ताव सादर करपाचे दिकेन एक कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतिल्लो. तशेंच उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या उपस्थितीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणाली वरवीं ह्या येवजणेक सुरवात केली. ह्या येवजणे अंतर्गत सुमार 100 कोटी निधी मान्य जाला. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फकत साधन सुविधा न्हय जाल्यार मनीस संसाधन निर्मिती सगळ्या मळांचेर जावपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सरकार वावुरता अशें सांगलें. येता त्या वर्सांनी राज्याक 2000 कोटी परस चड निधी मेळटलो अशी आस तांणी ह्या वेळार उक्तायली. तुम्ही मुद्दामून फाटल्या 10 वर्सांच्या टेन्युअरात आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केलें. इट इज नॉट ओनली द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बट ह्युमन रिसोर्स क्रिएशन करपी इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमी फक्त रस्ते आनी पूल बांदले हाज्यो गजाली सांगना. तुमी जर बदल पळयशात, तुमी जस्ट चेक करात. ह्या एके वाटेंतल्यान एअरपोर्ट आसले तेज्या पेक्षा एअरपोर्ट डबल जाले. ह्या इजिली दीस इज फॉर द कॉमन मॅन. जेंच्या कडेन सामान्य मनशा कडेन जेन्ना आमी वता पळय न्हू तेन्ना ही गजाल सांगूं येता. बट फॉर यू लायक अ एड्युकेटेड पीपल, इंटलेक्च्युअल पीपल हू नोज वॉट एक्झॅक्टली अवर कंट्री इज, हे सांगता आसतना IITs कितले असल्यो आनी आज IITs डबल जाल्यो. IIM कितले असले, आज IIM कितले आसात. इंजिनियरिंग कॉलेजीस, मेडिकल कॉलेजीस, ईच अँड एवरी म्हणजे फ्रॉम द प्रायमरी एड्युकेशन टू द पोस्ट ग्रॅज्युएट एड्युकेशन आनी हायर क्लासीस ह्या सगळ्यांचो नंबर सगळीकडे डबल जालो. भारतीय दर्यादेग सुरक्षा
जहाज C-158 हांणी वैजकी आपत्कालीन सेवा यशस्वीरित्यान घडोवन हाडली. प्रवासी जहाज सेलिब्रिटी मिलेनियम हातूंत 19 फेब्रुवारीक सांजे 7:25 40 किलोमीटर दर्यामदी एक मेक्सिकन नागरीक फर्नांडो क्रूज मेंडिस हाका काळजाचो आताक आयिल्ल्याची मुरगांव बंदराचेर संदेश आयलो तेन्ना भारतीय दर्यादेग सुरक्षा जहाज C-158 हाका ताबडतोब सेलिब्रिटी मिलेनियम जहाजा वटेन पळोवन दुयेंतीच्या घरकान्नीक आनी बरोबर आशिल्ल्या मेडिकल अटेंडंटांक घेवन मुरगांव बंदरार पावले उपरांत दुयेंतीक गोंयच्या SMRC इस्पितळांत वचून फुडल्या वैजकीय चांचणे खातीर दाखल केलां. भारतीय दर्यादेग सुरक्षा गोंय मुख्यालयाचे ICG कमांडर म्हण उपमहानिरीक्षक मनोज भाटिया हांणी पदभार सांबाळ्ळो. आदले उपमहानिरीक्षक अर्णब घोष हांणी नव्या ICG कमांडर मनोज भाटिया हांकां पद सुपूर्द केलें. उपनिरीक्षक मनोज भाटिया हांणी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंटाचें शिक्षण घेतलां. हाचे पयलीं तांणी कोस्ट गार्ड मुख्यालय नवी दिल्लींत प्रिन्सिपल डायरेक्टर लॉजिस्टीक म्हूण पद सांबाळ्ळां. तांकां 2023 वर्सा तटरक्षक पदक फावो जालां. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर. वो विरह की दास्तां. पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना. वो वो सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. देखिए चित्रहार प्रतिदिन शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. महाराष्ट्र सरकारान आयज राज्य विधानसभा आणि विधान परिषद ह्या दोनूय सभाघरांत मराठा आरक्षण विधेयक संमत करून मराठा समाजाक नोकरी आणि शिक्षणात 10% आरक्षणाक मान्यताय दिली. महाराष्ट्र राज्य सरकारान मराठा समाजाच्या मागासपणाचो नियाळ सादर करपा खातीर नेमिल्ल्या गायकवाडा आयोगाचो अहवाल आयज मान्य केलो. आयज मुंबयत जाल्ले बसकेंत मंत्रिमंडळान ह्या अहवालाच्या मसुद्याक मान्यताय दिल्या. इतले मजगतीं महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी आयज महाराष्ट्र राज्य विधानसभा आनी विधान परिषद हांच्या संयुक्त बसके वेळार महाराष्ट्र राज्य सामाजीक आनी शिक्षणीक नदरेन मागास विधेयक 2024 मांडलें. काल शिवजयंती निमतान परवरे 21 फूट उंचायेच्या शिवाजी पुतळ्याचे अनावरण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. तशेंच थंयच्या चौकाक छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांवय दिलें. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्र्या सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर, हळदोणचे आमदार कालोश परेरा, थळाव्या पंचायतीचे सदस्य आनी हेर मानेस्तार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शिवाजी महाराजा प्रमाण देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेवूय सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन देशाची उदरगत साधतले अशें सांगलें. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वप्न साकार जाता असताना आज शिवराज्य येत आसा, आज रामराज्य येत आसा, आज खरी शिवराई येत आसा. आणि हेच पळयता असताना गेली कितलीशीच वर्सां आमी वाट पळयताले की खऱ्या अर्थात रामलल्ला आपल्या घरात पावपाक जाय म्हणून. आमी म्हणटाले
कि राम लल्ला वही हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, कि राम लल्ला वही हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे. विरोधक कितें म्हणटाले खबर आहा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे. हांव तुमकां कळपा खातीर मुद्दाम म्हणून सांगता, परत आज ह्या राम राज्यात त्याच अयोध्येत राम मंदिराची प्रतिष्ठापना झाली, राम लल्लाची प्रतिष्ठापना झाली. ती तारीख आशिल्ली 22 जानेवारी आणि त्याचो जयघोष पुराय देशभर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आम्ही सगळ्यांनी अनुभवला. गोयातूय तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अनुभवला. म्हणून तर आज खऱ्या अर्थात म्हणजे शिवशाही आयिल्ली आसा, खऱ्या अर्थात रामराज्य आयिल्लें आसा, खऱ्या अर्थात आज शिवराज्य आयिल्लें आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी अरुणाचल प्रदेशाच्या 38व्या स्थापणूक सुवाळ्यांत वांटो घेतिल्लो. इटानगर हांगा जाल्ल्या सुवाळ्यांत केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेशाचे मुखेलमंत्री पेमा खांडू हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी रेल्वे आनी रस्त्यांच्या निर्मितीक लागून संपर्क जलद गतीन वाडत आसा, तशेंच केंद्र आनी राज्य सरकार दोगूय जोडीन काम करतात तेन्ना उदरगत साध्य जाता अशें सांगलें. Friends, gratifying to note that people of Arunachal Pradesh worship Mother Nature and her innumerable benign forms. आज के दिन तो पूरी दुनिया को देख लो, सभी एक ही चर्चा करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करो. आपने जो कर दिखाया है, जो कर रहे हैं, वो सराहनीय है. इट मस्ट बी इमुलेटेड बाय वन एंड ऑल. बिफिटिंगली, और मैं गत दशक की बात कर रहा हूं, कितना अच्छा लगता है कि यहां से यहां के अनलाइटेंड लोगों को who have made great contributions in craft, community work, social service, ऐसे प्रतिभाशाली 7 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं. ये परिवर्तन का एक अंदाज है कि देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति प्रतिभाशाली हो, उसको चुंबी के तरीके से पकड़ा जाता है. कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, कोई पैट्रोनेज की आवश्यकता नहीं है. ये बदलते हुए भारत की नई तस्वीर है. और इस इलाके से जो 7 प्रतिभाशाली लोगों को पद्म अवार्ड मिला है गत 10 वर्ष में, मैं उनका अभिनंदन करता हूं. 30 जानेवारीक रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह हांणी भाजपा उमेदवारांक चंदीगडचे नगराध्यक्ष म्हूण जाहीर करपाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा रद्द केलो आनी आम आदमी पार्टीचे उमेदवार कुलदीप कुमार हांकां नगराध्यक्ष पदाचो विजेतो जाहीर केलो. भारताचे मुखेल न्यायाधीश डी.व्हाय चंद्रचूड आनी न्यायाधीश जे.पी. पडदीवाला आनी मनोज मिश्रा हांच्या खंडपीठान हो आदेश जारी केलो. तशेंच रिटर्निंग ऑफिसर मसीह हांणी आपल्या आप उमेदवारांक मेळिल्ली 8 मतां अवैध कित्याक जाहीर केल्यात हाचेर दिल्लें स्पश्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयलें. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मू काश्मीरात 209 मुखेल उदरगतीच्या प्रकल्पाचें केलें उक्तावण आनी बसयले बुन्यादी फातर. 3,200 कोटी रुपया गुंतवणूक प्रकल्पाचें जालें उक्तावण. 24 आनी 25 फेब्रुवारीक अस्तंता बंगालाची फॅक्ट फायंडींग समिती संदेशखालीचो दौरो करतली. भाजपाचे फुडारी सुवेंदू अधिकारी हांकां उच्च न्यायालयाची संदेशखाली वचपाक मान्यताय. गोंय सरकार संवसारीक बँके वांगडा भागीदारी करून ब्लेंडेड फायनान्स सुविधा गोंयांत करतले स्थापन. उपराष्ट्रीय पावण्यार पयलेच खेपे हवामानाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ली बहुक्षेत्रीय सुविधा थारतली. गोंय विद्यापीठांत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान म्हळ्यार पीएम उषा येवजणेक सुरवात. ह्या येवजणे अंतर्गत 100 कोटी निधीक मेळ्ळ्या मान्यताय. आणि महाराष्ट्र सरकारान आयज मराठा आरक्षण विधेयक केले संमत. मराठा समाजाक नोकरी आणि शिक्षणात 10% आरक्षणाक मेळ्ळी मान्यताय. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात.
इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.